लुकाचें शुभ वर्तमान. इमासाव थान आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना खुद जेजू तांचे मदेकांत उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयता तो एक भूत म्हूण ती सजमली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात कित्याक आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात. म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशे भुताक आसनात. अशें उलोवन ताणें आपले हात आनी पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेन बरोवन ती अजून दुबावताली आनी इतली तोटाकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? तांणी ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव अजून आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तें सगळें देवाचे खुशे परमणें संपादून येवचें आसलें. मागीर शास्त्राचो अर्थ समजूंक ताणें तांची मत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्त कश्ट मरण सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जातलो आनी जेरुजलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचे भोगसणे सगळे पोरजांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडयेची साक्षी दिवंक जाय. तुमी हाचे गवाय. देवाचें उतर हें.